नमस्कार, आवाज गोयचो या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। जिल्लो पंचायतीच्या पोटवेंचणुकांत मध्यम प्रतिसाद 46.67% जाले मतदान। 18 ऑक्टोबराक थारतलो 15 उमेदवारांचो फुडार। 18 ऑक्टोबर मेरेन गोंयान साबार कडेन पडटल्यो पावसाच्यो व्हडल्यो दोडको, हवामान खात्यान उक्तायला अदमास। दूधसागर भोवडी पर्यटकांक खातीर जाली बंद, पूल कोसळिल्ल्यान वचपाक ना वाट। परवरे 2 गाडयां मदीं जालो भिरांकूळ अपघात। दुचाकी चलोवपी गंभीर उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केलो भरती। हळदोणच्या भलायकी केंद्राचो अधिकारी म्हूण डॉक्टर रोशन नाझारेत घेतलो ताबो। आमदार कालूस फरेरान नाझारेताक दिलो येवकार। आनी दूधसागर न्हंयच्या प्रदूषणाची करात चौकशी। मंत्री सुभाष शिरोडकराचो उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांक आदेश। आता पळोवया खबरो विस्तारान। 3 मतदारसंघांनी जाल्ल्या जिल्लो पंचायतीच्या पोटवेंचणुकेत 46.67% मतदान जाला। दवल्ली, कुठ्ठाळी आनी रेशमागुश ह्या 3 जिल्लो पंचायत मतदारसंघा खातीर आयज मतदान जाले। राज्य वेंचणूक आयोगान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुठ्ठाळी 45.7 मतदान जाले, दवल्ली 50.52%, रेशमागुस 43.94% मतदान जाले। तिनूय मतदारसंघांनी मेळून 15 उमेदवार वेंचणूक रिंगणात आसात। ही वेंचणूक पक्षीय पावड्यार जाल्या। 18 तारखेर निकाल जाहीर जातलो। हवामान खात्यान गोंय राज्यान मंगळारा मेरेन येलो अलर्ट जारी केला। फुडल्या 3 दिसांत विजेच्या गडगडाट्या सयत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला। तशेंच दर्यावेळी 40 ते 45 वेगान वारे व्हांवतले। नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचे न्ही अशी शिडकावणी हवामान खात्यान दिल्या। शुक्रारा अचकीत भरपूर प्रमाणात पावस पडिल्ल्यान आनी उदकाची पातळी वाडिल्ल्यान दूधसागरार घातिल्लो लोखणाचो पूल परतलो आनी 40 पर्यटकांक जीवरक्षकांनी वाटायल्ले। ताका लागून दूधसागरार वचपाक बंदी घातल्या। शेनवारा हैदराबादच्यान बरेच पर्यटक दूधसागराचेर आयिल्ले, मात थंय वचपाक बंदी घातिल्ल्यान पर्यटक परतून गेले। हम सब लोग हैदराबाद से आए थे गोवा वेकेशन के लिए। आज एक दूधसागर विजिट करने आया हूँ आज, लेकिन इधर थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ क्योंकि इन लोग ने बोल रहे ऊपर का रास्ता में पानी पूरा भरा हुआ है, तो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ बंद कर दिया। तो बोल रहे आज टोटली बंद है, मतलब कल से शुरू होगा फिर, इन लोग ऐसा बोल रहे हैं। परवरी महामार्गाचेर शेनवारा राती इनोवा कार आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो। इनोवा चलोवप्यान दुचाकी चलोवप्याचेर नेटान धक्को मारिल्ल्यान हो अपघात जालो। ह्या अपघातान दुचाकी चलोवप्याक बरीच दुखापत जाली, देखून ताका हॉस्पिटलांत दाखल केलो। ह्या अपघाताक लागून कांय वेळ येरादारी अडकून उरिल्ली। हळदोणा वाठारांतल्या प्राथमीक भलायकी केंद्राचो अधिकारी म्हूण डॉक्टर रोशन नाझारेत हांणी शेनवारा आपले पदाचो ताबो घेतलो। आदले अधिकारी डॉक्टर
प्रीतम नायकाची बढती जातकीच केंद्रांतल्यान बदली जाली। तशेंच हळदोनाचे आमदार ॲडव्होकेट कार्लोस फरेरा हांणी डॉक्टर नाझारेताक येवकार दिलो। डॉक्टर नाझारेतान हाचे पयलीं हळदोना केंद्रांत थोडो काळ सेवा केल्ली। ह्या वेळार जॉन मास्करेनस, प्रणव फट्टे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। धारबांदोडा वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयच्या प्रदुशणाचें कारण कितें आसा हाची चवकशी बेगोबेग करतले अशें आस्वासन उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें। आयतारा धारबांदोडा जाल्ल्या बसकेंत तो उलयतालो। 31 ऑक्टोबर मेरेन मामलेदार आनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अभियंत्याक अहवाल सादर करपाचो आदेश दिला। ह्या वेळार सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकार, दक्षिण गोंयचे जिल्लो अध्यक्ष सुवर्णा तेंडुलकार आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले। जायते दीस जाले येता, म्हयनोभर जालो, हाचेर खूब लोकांनी आवाज उठयलो। ते प्रजेचो बातमी आयली। म्हाजो एक इश्ट आसा हांगालो काणेपरचो बाप संदीप पारकर, सोशल एक्टिविस्ट, तो ताणें सुद्दां खूब हेचेर हायलायट्स केले। पूण आज पर्यंत खंयच्याच सरकारी अधिकाऱ्यान हेची दखल घेवना। ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे मनीस आयले, ना वॉटर नेविगेशनाचे कोणीच हाचेर कांयच दखल घेवना। हे उदक सकयल्ले वाठारांतले लोक सगळे खाता। 2 दीस पयलीं सुधीर बांडोळकर हांणी पोल्युशन कंट्रोला बोर्ड करून विचारणी केल्ली हाचे बद्दल। तर त्या पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाच्या एक ऑफिसरान ताका कितें सांगलें की तुमी खंय कोण सोदता हें उदक सोडटा तेजेर तुमी शोध काडा आनी आमकां सांगा, आमी येता मागीर इन्स्पेक्शनाक। म्हाका एक सांग, हांवें विचारपाक सोदता, तुमी जो इतलो पगार घेता आमी करपाचें, हे कोणी सोदता तें तुमी सोदून काडूं जाय, आमी हे लोक बेकार रस्ते करतले। हांव परत एकदां सरकारी अधिकाऱ्यांक विचारपाक सोदता। तशेंच म्हाजें कायंड रिक्वेस्ट आसा म्हाजो, गोंयचो सीएम जो आसा, ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्यांनी मातशें हेजेर कितें तरी लक्ष घालचें। आणि रूट कॉजाक वचप अत्यंत गरजेचें। आमी अशें वेग उत्तर दीत रावंक जावचें ना। रूट कॉज खंय आसा? आतां हांगसर 3-4 न्हंयच्या आयकलें, काले न्हंय, शिगांव न्हंय, दुधसागर, करंदाळे आनी खंयचे फाटो अशें जे फाटे आसात न्ही, ते एक्झॅक्टली खंयचे फाट्यांतल्यान उदक रेड येता हें मातशें स्पेसिफिकली फायंड आउट करप। युनायटेड फ्रंट पेंजिम ह्या पंगडान 16 ऑक्टोबर सकाळी 10 वरांचेर 15वी राज्य पावड्यार नुस्तेमारी सर्त आयोजीत केल्ली। ही सर्त पणजे कसिनो कडल्यान मांडवी न्हंयच्या पुला मेरेन आशिल्ली। फाटलीं 7 वर्सां ह्या सर्तींत वांटेकारांचो उत्कृश्ट प्रतिसाद आसता। तशेंच ह्या वर्सा भायले आनी गोंय राज्यांतले मेळून 170 लोकांनी सर्तींत वांटो घेतला। ह्या सर्तींत तरणाटे तशेंच जाणटे व्हडा उमेदीन वांटेकार जातात। लोकांची उमेद वाडोवपा खातीर दर वर्सा ही सर्त आयोजीत करतात अशें पंगडाचो मुखेली फ्रांसीस जॉर्ज हांणी सांगलें। इव्हेंट आता लास्ट 15 इयर्सान आमी केलेलो आहा। आमचो इनिशियली खूब फर्स्ट इयर आमी केला अराउंड 40 लोक येयलो फर्स्ट, तो वाडून आतां ऑलमोस्ट अराउंड 170 पर्यंत एंट्री येयलेली आहा आमची। सद्याक आतां लोक येयला ऑल ओवर गोवा, रत्नागिरी, मालवण आनी बेलगांव वचून येयलेलो आहा। द लास्ट 2 इयर्स आतां फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो पीपल आर कमिंग। हे पण आमचो मेन हेतू ऑर्गनायज करपाक to have fun and to enjoy the things given to Goa, like the sea and the fishing is the main thing. देशाचा कशें कितें आसा तें आमचे आपले सगळे ते गोंय आमचे आपले बरोवपी आसा ते सद्दां अशें येतात। हांव आतां तिराखोल गेला कॉम्पिटिशनाक, रेज मागूस गेला, हे बंदर गेला, हांगासर खेळटा। आनी आमकां ती हॉबी आमची सारकी, आमकां सारकी इतले आमकां न्हीज पडना कंपनी आसा म्हणटा, अशें आमकां तें उरपाक प्रायज मेळ्ळा म्हाका। पूण तेचे आतां हांगासर कितें जाता, हांगासर नुस्तें चडशें ना। हांगासर फातर बी चड जाल्यार आनी हें येता न्हू, हांगासर आवाज आसता चड आसता, ताका लागून हांगासर नुस्तें चडशें ना। आमी इंटरव्यू वयता हें सिटीन पडटा। दवर्ले जिल्लो पंचायत जिखतलेच ते भायर कुट्टाळे आनी रेशमागूस जिल्लो पंचायतीन भाजपाचे उमेदवार भोवमतान जिखून येतले, नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकारान विश्वास उक्तायला। दवर्ली ह्या जिल्हा पंचायतीचे बाय इलेक्शन आसा आनी ह्या बाय इलेक्शनाक
आमचे BJPचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक ताका आमी दवरले कडेन आसा. आमी गेल्या 15 दीस आमी घराघरांनी प्रचार केला आनी आमकां उत्कृश्ट असो प्रतिसाद मेळ्ळा. आनी आमकां पूर्ण खात्री आहा की रुमडामळ, दवर्ली आनी आकीबाज ह्या तिनूय पंचायतीन आमी लीड घेतल्या. कारण आमचो सरकारान केल्लो BJPचो सरकारान केल्लो विकास, जावं आमच्या मोदी सरकारान केल्लो विकास, जावं आमच्या जिल्हा पंचायतीन हांव 2 फावटी आसलेलो, हांव दोनूय फावटीन हांवें केल्लो विकास आनी आमदार म्हणून जी केल्लेली कामां ही सगळीं पळयल्यार लोक आमच्या बरोबर आसात, मात्शी दुबाव ना. आनी लोकांनी आमकां आश्वासन दिलां की हे फावटी हे बाय इलेक्शनात ते BJPचो कॅन्डिडेट बाब परेश नायक चड मोठ्या संख्येन निवडून येतलो. कुठ्ठाळेच्या आरवाल्या बुथार आंदोलन वाज बॅनर घालून बशिल्लो खंय थळावो काँग्रेस फुडारी योलांशियो सिमोशान आरोप केला. ह्या घडणुकेचो निशेध करीत उमेदवाराक निलंबीत करपाची मागणी तांणी केल्या. सेकंड आरवाले आनी आतोनवाजाचे बायलेचे बूथ हिंगा आनी बॅनर घालून तो बुथार सकयल बसलेलो आसा. आनी ते बुथार सकयल तो पयशे दिता कितें करता आमकां खबर ना. हो टोटल पोल वायलेशन. हांव मागता आरोप इमिजिएटली कॅन्डिडेटाक सस्पेंड करचें म्हणून, ताबडतोब सस्पेंड करचें म्हणून मागता. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयतारा मध्य प्रदेश सरकाराचो हिंदी भाशेंतल्यान वैजकी शिक्षण दिवपाचो म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाचें अनावरण केलें. भोपाळांतल्या लाल परेड मैदानाचेर जाल्ल्या कार्यावळींत गृहमंत्र्यान हिंदी वैजकी पाठ्यपुस्तकाचें अनावरण केलें. मित्रों, आज का दिन आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष का वर्ष है. आज का दिन भारत के शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है. जब भी आने वाले दिनों में इतिहास लिखा जाएगा, आज के दिन को सुवर्ण के अक्षरों से लिखा जाएगा. मित्रों, सुवर्ण अक्षरों से. एक क्षण जो है ये देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनः जागरण का क्षण है. एक क्षण देश में शिक्षा क्षेत्र के पुनर्निर्माण का क्षण है. मैं देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देश भर के विद्यार्थियों की ओर से देता हूं कि नई शिक्षा नीति में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में और टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन में बच्चे की मातृभाषा को अहमियत देकर बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक निर्णय किया है. मोदी जी ने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयाली, गुजराती, बंगाली ये सभी भाषाओं में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आह्वान किया, मुझे आज गर्व होता है कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह सरकार ने देश में सबसे पहले मेडिकल की शिक्षा हिंदी में शुरू कर मोदी जी की इच्छा की पूर्ति की है. मित्रों, ये नई शुरुआत आज मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में शुरू हो रही है. कुछ समय में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू होगी और देश भर में 8 भाषाओं में इंजीनियरिंग के अभ्यासक्रम का अनुवाद शुरू हो चुका है. कुछ ही समय में देश के सारे विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में टेक्निकल और मेडिकल एजुकेशन लेने की शुरुआत करेंगे. डॉन बॉस्को हायस्कुला सभाघरांत तरंग प्रदर्शन भरला. शुक्रारा सुरू जाल्ल्या ह्या प्रदर्शनाचो आयज निमणो दीस. दिवाळे निमतान भरिल्ल्या ह्या प्रदर्शनाक आब मजत गटांनी तयार केल्ल्यो वेगवेगळ्यो वस्तू प्रदर्शन तशेंच विकपाक उपलब्ध आसात. बायलांक एक माची मेळोवन दिवपाच्या उद्देशान तरंग दर वर्सा हें प्रदर्शन भरता. ह्या प्रदर्शनांत घरांतल्यो सजावटीच्यो वस्तू, कपडे, आकाश दिवे, पणट्यो, फर्निचर, दिवाळेचे खाण तशेंच हेर बाकीच्यो वस्तू उपलब्ध असतात. आज जे एक्झिबिशन हांवें इनॉग्रेट केलां, म्हजे बरोबर आशा अरुंदेकर, जेनिफर लेविस कामित आशिल्ली. सो
म्हाका अशें दिसता की हे डॉन बॉस्को स्कुलान आसा आज सुरू जाला. आज 14 तारीख 15 तारीख आनी 16 तारीख अशे 3 दीस पर्यंत उगडे आसतले सकाळची 10 ते रातची 9 पर्यंत. सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आज आमी हे तरंग फॅमिली तरंग शॉपिंग फेस्टिवलचे उद्घाटन केलां. आमची मॅडम सलत्री आमच्या बरोबर आसा. सो तिच्या हातान आमचें उद्घाटन जालां. सगळ्यांक एक कणकणीत विनंती करता की जरूर आमच्या एक्झिबिशनाक भेट दिवची. आमी तरंग शॉपिंग उत्सव ॲट डॉन बॉस्को पणजी आमी हांगा आसा. 3 दीस आसतली फ्रॉम 14, 15 आनी 16. आनी मेन तुमचो सपोर्टाची गरज आसा कित्याक सगळे जे पार्टिसिपंट आसा ते सगळे आमचे गोंयकार आनी सगळे लोकल प्रोडक्ट्स आसा अवेलेबल. कोणे अशे डिफरंट कार्पेंटर्स ऑर डिफरंट अशे वरायटी पळोवपाक मेळटली. रायट फ्रॉम फर्निचर टू फॅशन लायफस्टायल सगळे होम डेकोर आनी दिवाळीचे वेगवेगळे एट्रॅक्शन्स लायक दिवाळीचे आकाशकंदील वेगवेगळे तरेचे मागीर दियाज डेकोरेटीव दियाज एंड lot more variety you can see here. So do visit. Even the crafters, artisans of Goa and young youth is participating. So you need to show your support here. So I request everybody to visit us at Don Bosco. We are here from 14, 15 and 16. भारतान बायलांची आशिया करंड T20 क्रिकेट सर्त जिखली. काल जाल्ले फायनलीत ताणें श्रीलंका पंगडाक 8 विकेटींनी हारयलो. श्रीलंकेन टॉस जिखून पयली बॅटिंग करपाचो निर्णय घेतलो. भारताच्या उत्कृश्ट बॅटिंगे मुखार श्रीलंकेक 20 ओव्हरींनी 9 विकेटी वगडावन फक्त 65 धांवड्यो करप शक्य जाल्यो. इनोकान सगळ्यांत चड 18 धांवड्यो केल्यो. भारता वतीन रेणुका सिंग ठाकुरान 3 विकेटी घेतल्यो. राजेश्वरी गायकवाड आनी स्नेहा राणा हांणी दरेकी 2 विकेटी घेतल्यो. संघटन घटमूट करप आनी भाजपा आनी RASच्या सूडवादी धोरणाक झूज दिवप हे म्हजें कर्तव्य आसा अशें काँग्रेस अध्यक्ष पदाच्या वेंचणुकेत उबो राविल्ल्या मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. हे पक्ष धर्माच्या आदाराचेर देशांतल्या मागासवर्गीयांची अनुसूचित जातींची अल्पसंख्यांची विभागणी करीत आसात असो आरोप लेगीत खरगे हांणी ह्या वेळार केला. तशेंच हे पक्ष दर एक गजालीक वेंचणूक कशी जिखपाक मेळटली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान पळयतात अशें खरगे म्हणटा. So that's we have to fight on the street, parliament to street, सदन से सड़क तक. That is our plan. We have to do it, and it is difficult time because inflation is there, unemployment is there, GDP growth is falling, then the value of money is going down, rupee. So petrol, diesel, essential commodities prices are going high. So therefore, it is my duty to strengthen the organization and fight for that. And the vindictive policies of BJP and RSS, they are dividing the country on the basis of religion. They are dividing even the backward, scheduled caste, the minorities, everybody. They are looking on the point of only what you can say election only. Polarizing they know. They don't know the Bharat Jodo. That's why Rahul Gandhi ji walking 3,700 kilometers. Entire stretch is walking. फोंडा, बार्देस, काणकोण आनी आतां साश्टी तालुक्यांत काळ्या तांदळाचे प्रयोगीक तत्वांचेर उत्पादन करतात. भलायके खातीर हे तांदूळ बरे आसले तर ह्या तांदळाचे दर 5 पटीन चड आसा.
गोंयान हेर राज्यांतल्यान येवपी पर्यटकांचे लेगीत ह्या तांदळा खातीर मागणी आसा। भविष्यात ह्या तांदळाची मागणी आनीक वाडटली अशी माहिती विभाग कृषी अधिकारी शेरीफ उतारदो हांणी दिली। साश्टी वाठारांत युवा आनी प्रयोगशील शेतकरी वालेंतिनो रॉड्रिग्स हांणी काळ्या तांदळाचे नव्या प्रजातीचे उत्पादन घेतिल्ले आसा। वास्को नगरपालिकेच्या मार्केटान टॉयलेटीच्या जाग्यार फाटली कितलीशीच वर्सां जाली नगरपालिकेन बेकायदेशीरपणान बीफ विकपाक दुकान भाड्यान दिला। दुकान धन्या कडेन दुकानाचो क्रमांक ना, तशेंच बीफ विकपाक वेवसाय परवानो ना, तरी लेगीत बेकायदेशीरपणान अजून बीफ विकप चालूच आसा। हाचेर कोणाचेच लक्ष ना। नगरपालिकेन दुकान धन्याचो परवानो रद्द करचो आनी ह्या प्रकरणाची सारकी चौकशी करची अशी मागणी बिगर सरकारी संस्थेचो अध्यक्ष परशुराम सोनुर्लेकारान केला। म्युनिसिपल मार्केट आणि हांगासर पयलीं जे आमचे जाणटे नेणटे आसले ते आमकां सांगताले की हांगासर एक टॉयलेट आसलो म्हणून। त्या खातीर आमी म्युनिसिपालिटीक RTI मारली की हांगासर खरोच टॉयलेट आहा की हांगासर कितलींशीं बायलां शॉपां चलयतात, कितलींशीं शॉपिंग करपाक येतात, तांकां हांगा टॉयलेट फॅसिलिटी ना म्हणून आमी RTI विचारली की हांगा म्युनिसिपालिटीचो जो मार्केट आहा ताचो टॉयलेट खंय आहा काय म्हणून। सो म्युनिसिपालिटीन आमकां एक रिप्लाय दिल्लो की हांगासर टॉयलेट ना आनी जो टॉयलेट आहा तो म्हणटा तो एक सुलभ जो हांगासून एक 400-500 मीटर पयस आहा। त्याच्या वरून आमी RTIक मारलेली आनी हे जे म्हाज्या फाटीं एक बीफ शॉप आसा त्याच्या वरून आमकां कळून येयलें की हे बीफ शॉप पयलीं ते टॉयलेट आहलें म्हणून, जेतूर म्युनिसिपालिटीन इल्लिगली एक डीड ऑफ लीज केल्ली ह्या मनशा कडेन, हो जो ओनर आहा ताजे कडेन, आनी इल्लिगली हे बीफ शॉप हांगासर वास्को म्युनिसिपालिटीन चालू आहा। जी बाकीची बीफ शॉप आहा तांकां लायसन आसा, पूण फक्त हे एक जे बीफ शॉप आहा जे फर्स्ट आहा ताका शॉप नंबरूय नासलो। इनफॅक्ट हे शॉप सोडून जो शॉप नंबर 1 चालू आता, 2 आता, 3 आता, म्हणल्यार हे शॉपाक इल्लिगली म्युनिसिपालिटीन पयशे खावन 2006 हेका ऑक्युपन्सी दिला। आनी आतां आमी ऑलरेडी चीफ ऑफिसराक आनी वास्कोच्या MLAक रिक्वेस्ट केल्ल्या की हे जे बीफ सेंटर आहा त्याचं लायसन रिवोक करप आनी जे पयलींचे जे टॉयलेट आसले ते परतून रिइन्स्टेट करप आनी जो लोकांक गरजेचो म्हणटा तो सामको टॉयलेट आसता बायलांक भुरग्यांक तो हांगा पयलीं आसलो तसो परतून रिइन्स्टेट करप। आवाज गोयचो हें बुलेटीन हांगा सोंपता। हांव सायंशिवी तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक TV हो YouTube चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच Facebook पेज फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक TV।